मेन आहले ते गोल्ड मेडल पूण आमकां सिल्वर मेळलो बट आज जाता ते सगळे तशें बट आमी आमचे 100% दिले आनी आमकां सगळ्यांक बरें दिसता आनी हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता सर संकल्प आमोणकर ताणें आमकां फेलिसिटेट केलो थँक्यू सो मच. तुमचे एक्सपेक्टेशन फ्युचरा खातीर म्हटल्यार आमचे वास्कोचे भुरगे आहा पळय तांकां असोच एक सपोर्ट आसचो पयलीं कोण दिसता न्हू तेंचेर मातशें फोकस आसूंक जाय. कोण वास्कोचे भुरगे कोण वयर सरपाक सोदता तांकां एवरी टायम तांकां सपोर्ट आसूंक जाय म्हूण आमी आमचें एक्सपेक्टेशन तें. आयज तुमकां खबर आसा 37 नॅशनल गेम ही गोंयांत चालू आसा आनी 28 स्टेट्स रिप्रेझेंट जाल्लेले आसा तशेंच आमचे 8 युनियन टेरिटरीज एंड मोर दॅन 10,000 एथलीट्स हेजे भितर पार्टिसिपेट जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ रिकॉर्ड कित्याक 10,000 एथलीट्स पार्टिसिपेट जाता अशें केन्ना खंयच्याच नॅशनल गेम्साक आजून पर्यंत इंडियन जावं नासलें. गोवा हॅज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स आनी फर्स्ट टायम आमचे मोर दॅन 10,000 एथलीट्स पार्टिसिपेट जाला एंड टुडे आय फील सो प्राऊड कित्याक इट इज अ प्रेस्टिजियस थिंग फॉर मी कित्याक आयज आमच्या मुर्मा गोवाचे जे आमचे नॅशनल गेम्सान जे बीच व्हॉलीबॉल आसलेले जे 5 सायड प्लेयर खेळटाले बीच फुटबॉल जे आमचे टोटल 12 प्लेयर आसता त्या टिमीन आनी 5 सायड खेळटात तेजे भितरले 4 प्लेयर आमचे मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसात. ते जावन आसून बाब टेरन्स फर्नांडीस, काशीनाथ राठोड, आबल गुरजाव आणि सतीश नायक हे 4 जाण आसा ते आमचे मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे आणि काल तेंची फायनल्स आसलेले ते फायनलीक पावलेले. इतली मेहनत करून आयज गोवा वर्सीस केरला ते फायनलीक पावलेले बीच फुटबॉला भितर आणि काल आमकां खंय तरी सिल्वर मेडल मेळ्ळें. वी आर प्राऊड ऑफ देम कित्याक आयज आमकां सिल्वर मेडल मेळ्ळें आसा आनी आख्खे गोंयांत खुबशे स्पोर्ट्समॅनान डिफरंट फिल्डान आपलें नांव केल्लेलें आसा. आयज ते येदे व्हडले नॅशनल लेवलाचेर रिप्रेझेंट जावपाक लागलेले आसा आमचे मुर्मा गोवाचे भुरगे. सो रियली इट इज अ प्राऊड मुवमेंट फॉर अस आनी तेच्या लागून एक कालूच ही मॅच जाली आनी आयज तांकां म्हाका दिसलें की तेंचे खंय तरी एक एप्रिसिएशन जावचें त्या लागून हांवें धाकटेशें म्हाजे तर्फे एक एप्रिसिएशन करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. बट तांकां हांव खंय तरी एश्युरन्स दिवपाक सोदता कित्याक गव्हर्मेंट लेवला कडसून जे बेनिफीट तांकां मेळोंक जाय ते बेनिफीट दिवपाक लागून हांव सदांच तेंच्या बरोबर आसतलो कित्याक गव्हर्मेंटान आमकां सांगलें जे नॅशनल लेवलाचे प्लेयर आसतले तांकां स्पेशल जॉब रिजर्वेशनाचो कोटा आमी दवरतले. सो तेच्या बाबतींतूय हांव गव्हर्मेंटा कडसून प्रयत्न करून तेंचो फुडें जो फ्युचर आसा ते फ्युचराक हेल्प करपाक लागून हांव सदांच तेंच्या बरोबर रावतलो. आनी वन्स अगेन फ्रॉम द एंटायर पीपल ऑफ मुर्मा गोवा रियली वी आर प्राऊड ऑफ यू कित्याक जे हिसपान तुमी इतली मेहनत करून आयज केलेले आसा जे भितरलो आमचो काशीनाथ राठोड आसा ताणें हायेस्ट नंबर्स ऑफ गोल केलेले आसा रियली आनी प्लस ही वॉज द वायस कॅप्टन ऑफ द टीम. सो आमी खरेंच वी आर प्राऊड ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल आनी तेच्या लागून हांव अख्खे मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता. सर हांगा आमकां स्वताक खबर नासलेलें आयज नॅशनल गेम जाले म्हणून आमकां आमचे गोंयकारांचे टॅलंट कळपाक लागलेले आसा. वी नेवर एक्सेप्टेड की गोवा वील हॅव मेडल्स ऑफ मोर दॅन 31+. आयज आमची टॅली गोंयकारांची टॅली इतली वाडलेली आसा गोवाची. सो दॅट मिन्स की गोंयान हे टॅलंट आसा आनी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज क्रिएट जाल्लो आसा इन द नेम ऑफ नॅशनल गेम. कित्याक काल हांव आसलेलो आमचे चिखले ग्रावंडाचेर थंयसर तो आमचो हे आसलेलो बॉल लॉन बॉल म्हणून एक आमी केन्ना पळोवं नासलो तो काल फर्स्ट टायम पळयलो आमी आनी तो आतां एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाल्लो आसा आनी गोंयान आमचें तेजें एसोसिएशन आसा. सो त्या प्लेयरांक थंयसर आतां प्रॅक्टीस करपाक मेळ्ळें आसा. सो इन फ्युचर हे सगळे स्पोर्ट्साक आमकां फुडाकार घेवपाक लागून नॅशनल गेम्सीक स्कॉच हे जाल्लो आसा इंडोर स्टेडियम जाल्लो आसा आमचो चिखले थंयसर आख्खे गोंयचे स्कॉच प्लेयर्स येवन खेळोंक शकता आतां ते स्कॉचाचे आसा ते. सो असो सगळे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर जाला वीथ द नेम इन द नेम ऑफ नॅशनल गेम हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या स्पोर्ट्समॅनाक लागून गोंयच्यांक लागून तयार जाल्लो वीच वील डेफिनेटली बेनिफीट देम आनी दे वील